केलं सकाळी आम्ही 7:30 ट्रेनिंगसून येले आणि ट्रेनिंग 9 तसे पावलेले 9 मागीर आमी थिंगासून सोलून येयलेले हिंगा पुलीस स्टेशनाक विजय लिफ्ट गेलो आणि एकलो ट्रक व टेम्पो आमकां हिंगा सोडले मागीर हांवें उदो पयलो हांवें सांगलें हिंगा नाका हिंगा न्हांवपाचें हांव परत घेवन वयतालो तेमकां ब्रिजार तेकू पावलेले आमी मागीर तो हिरणा लक्ष्मण तिगू भाव हा पळय तेमी परत येले हिंगा सकयल येले मागीर हांव येयलो तेमच्या वांगडा येयलो मागीर तेमी भितर गेले न्हांवपाक हे कपडे बी काडून गेल्लो हांव देखू गेल्लो न्हांवपाकू मागीर ते हांवें सांगलेले थिंगा डीप हा नाका आमगे हायट देखू कमी हा मागीर हांव सायडी येयलो हांव भायर म्हणल्यार थिंगा डीपान गेलो ना हांव हिंगा सायडी न्हांवतालो आमी तेगी एक सगळे हे भूत आसले आनी एकामेका हेल्प करपा वचून तेमी देखू बोलले पण आता म्हाका सांग तुम्ही चलत येयले ट्रेनीर तुमचें नांव कितें तेंचें तुमचें फर्स्ट तेमगे व्हडलो भाव हिरण्णा मिडल भावाचो नाव राम आणि धाकटे भावाचो लक्ष्मण आणि तो चौथा आसा तो कोण तो विजय आयटीआय कोण करताले आयटीआय राम आणि लक्ष्मण कोता तुम्ही आयज आयटीआय चुकोन येयल्ले काय आयटीआयतल्यान सुटी आसली ना आयटीआय आता हॉलिडे हा तेक लागून आयटीआय मंडेसून स्टार्ट जाता तेमी सांगलेले टील सॅटर्डे आमी फ्री हा आमी या म्हणून पिकनीक तू आयटीआय करता कितले जाण येयले तुम्ही कॉलेज कोता हांव फादर आग्नेल कॉलेज कोता कितले जाण येयले तुम्ही टोटल टोटल 5 जाण येयले 5 जाण येयले 4 जाण बुडले 4 जाण बुडले तू एकटोच आहे मागीर बुट्टगीर तुवें कितें केलें हांव बुट्टो कितें तेमगे हात पयलो हांव एशको कोता आसले तेमी हांव कितें केलो हांव कितें हेल्पा पयता आसलो कितें हा म्हणून मागीर हांव लाकड गेलो लाकड थिंगा पावन आसलें लाकड उडयल्लो हांव मागीर हांव डायरेक्ट धांवलो आनी थिंगा एक आंटी रावलेले ब्रिजीको तेणी एकल्याक रावयलो आनी सांगलें म्हाका पुलीस स्टेशना सोड म्हणून पुलीस स्टेशना पावलो आनी सगळे सांगले पुलिसाक बी ओके मागीर पुलीस येयले ओके तोपर्यंत मेल्ले तेमी ओके पुलीस येयलेले आनी तेमकां भायर काडले तेन्ना मेलेले तुवें तेंच्या घरा बीन सांगलें फोन करून तेमगे कॉल येयल्लो सांगले ते म्हाका आनी ते तिगूय जाण भाव देत जाल्यार ते खंयचे एक्झॅक्ट म्हणल्यार म्हाका ते खबर ना पूण ते हिंगा शिकपा येयल्ले शिकपा ना म्हणजे वास्को खंय रावता वास्को तेमी निवाडेम संतोशी टेम्पल थिंगा रावताय तेमी रेंटा रावताय ऑलरेडी सांगलेले आसा कितें पुलीस डिपार्टमेंटान सांगले तरी पूण वॉच कोण करतलो 24 वरां डायरेक्ट चलोन येता ते चलोन खंय वयता तेय लोकांक कळना अकस्मात येयले उदकान देंवले बुडले हें अशें चलत आसा हांगा तेजे कशें म्हणून थांबपाचें कशें कितें कशें म्हणून थांबपाचें ऑलरेडी पंचायतीन जी एक्शन घेवपा आसा ती सगळी केल्ली आहा जर कोणी मातशी सुद्दां न्हंयचेर दिसल्यार तांकां पुलीस जे आसा ते वयर काडटा पूण 2 मिनटांनी आतां ते हांवें आयकलें तेच पण ते ट्रेनीरसून चलोन येयल्ले खंय आतां ते न्हांवपा येयले काय खंय चलत वयता कशें कोणाक कळटलें फक्त 1-5 मिनटां सुमार ते न्हंयचेर आसलेले 5 मिनट भितर बुडले ते बुडले हे प्रकरण कमी जावपा तुका दिसता कितें करपा जाय आनी कितें पळय आमची ज्यो दुसागराची न्हंय आसा सगळी न्हंय खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान तरी वचपाक वाट ह्यो आसात आनी सगळ्यो वाट्यो काय कोण बंद करूं शकत ना ते कितलोय गव्हर्मेंट सुद्दां हें केलें जाल्यार